कुळेशिगाव पंचायतीच्या कोयराचे शेडीक शेनवारा मध्यान राती उजो लागलो। या उज्यान शेडींतल्या मशिनरींचो लासून गोबर जाला। हातून सुमार 1 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा। शेनवारा मध्यराती कुळेर शिगांवच्या कोयराच्या शेडाक उजो लागलो। हो उजो कोणी तरी लायला असो अदमास पंच आणि सरपंचान उक्तायला। हो उजो शॉर्ट सर्किटान जरी लागिल्लो जाल्यार एका शेडीक लागपाचो, पण 50 मिटराचेर आनी एक बाटल्यांची सेग्रिगेट करून दवरिल्ली शेड आसा ताकाय लागला। ह्या संदर्भात पंचायतीन कागाळ नोंद करपाचो निर्णय घेतला। 1 कोटी वयर मशिनरी ह्या उज्यांत जळून खाक जाला। आमच्या पंचायतीचे MRF शेड आसा तिका कोणे तरी अज्ञान व्यक्तीन तेका उजो लावपाचो काम केलां आनी सगळे शेडीचे आमकां सगळे आमची शेड जी आसा ती सगळी दोन एक सेग्रिगेशन प्लांट आसा आमचो। बॉटल्स ज्यो आसा त्यो सेपरेट दवरताले आनी जे बाकीचे बेलिंग करताले ते दवरताले तेका सगळ्यांक उजो लावन दोनी सायडीन दोनी बॉटलीक ते सायडीन दवरताले सेग्रिगेशन करून तेकाय उजो लायला आनी तेकाय उजो लावन आमच्या पंचायतीची ताणें आमच्या सरकाराच्या जी आमची जो इक्विपमेंट आमकां दिल्लो आमच्या कुळे पंचायती कुळे शिगांव पंचायतीक तेजो सामको चूर करून सामको गोबर करून उडयला। तेन्ना हे जे कोणी कृत्य केला तेजे अगेन्स्ट आमी FIR आयज हांगा फायल करपाक हांगा आयिल्ले आसा आनी आमी तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता की हे जे कृत्य केला तेका आमी सामके सोडची ना, कित्याक तेणें जें कितें केलां तें आमी जे लोकांचे जे घराघराक भोंवून जे कितें आमी गार्बेज कलेक्शन करताले आनी ते गार्बेज कलेक्शन करून आमी सेग्रिगेशन करून आमी ते एक सिमेंट फॅक्टरी धाडटाले। एक बेलिंग केले उपरांत आमकां ते 15 टन आमकां करचे पडटा। ते 15 टन जाले उपरांत आमकां गाडी येता, ते गाडयेचेर आमी धाडटाले आनी आमी हें निवळ करपाचें काम आमी करता आसतना हे आमी सगळे बॉडी मेळून जेन्ना एक पंचायत आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आमी जे काम करपाक वयता आसतना आनी असले जर हाडमेळे करपाचे आनी अशें आमकां जर त्रास करपाचे लोक आनी जर कोणें जर विचार चिंतला आसत तेका हांव सामकें शिटकावण दिता। कित्याक आमकां आमच्या कुळ्या पुलिसाचेर आनी आमच्या पुलीस स्टाफाचेर आमकां पूर्ण विश्वास आसा। कित्याक हें जें कोणें कृत्य केलां तेका आमी सामकें कितें म्हणटा तें तेका दाखोवपाचें आमचो प्रयत्न आसतलो। सो हो उजो लावपी आतां कोण काय आमकां खबर ना, पूण आमी आतां सद्या कंप्लेन दिल्ली आसा आनी ह्या कंप्लेनीक आमचे जे पुलीस जे PI किंवा PSI आसा ते योग्य तरेन तेंची हें करतले इन्वेस्टिगेशन करून जो कोण कल्प्रीट आसा ताका सोदून काडचो तेंच्यांनी, कारण अशें परत परत जावपाक फावना। कित्याक इतले जर लाखांची जर मशिनरी ही एका 1-2 वरां भितर काबार जाली जाल्यार आमकां फुडें गव्हर्मेंटा कडेन मागपाक सुद्दां हें जातलें। एक स्ट्रीक्ट एक्शन हांव मागता पुलिसां कडेन की तांच्यांनी घेवची, जेणे करून लोकांकूय भंय दिसचो। आनी हे आमी आतां क्लिनिनेस आमचो गांव इतलो दवरला, आतां सद्या ही मशिनरी हें जाल्या सो आतां परत आमकां हे पंचायतीक खूब त्रास जातले। हे सगळे सेग्रिगेट करून खंय तरी दुसरो जागो किंवा कशें तरी करून निवळ करून परत हें जातलें। आनी हे करतना जर कोणें अशें केलां इंटेन्शनली किंवा कोणाकूय डावट आसा की तेंच्यांनी हांव आमच्या पब्लिकां कडेन मागता की तांकां रातचें कोणें कोणाक पळयलां जाल्यार तेंच्यांनी पुलिसांनी येवन तांकां सांगचें। आमी कुळे पोलीस स्टेशनाचेर आसा जे पंचायत मंडळ जे येयल्ले आसा ते राती जो कोणी कचऱ्या शेडी जो MRF शेडीक उजो लायल्लो आनी तेजी मशिनरी जळोवन गेल्ली जो 1 कोटीच्या भितर सगळो लॉस जाल्ले आसा। आनी आयज ही पंचायत मंडळान येवन हांगा FIR दर्ज केल्ली आसा, जो कोण अननोन व्यक्तीचेर दर्ज केल्ली आसा आनी PSI हेच्या संदर्भात तपास आमी आपूण लवकर करतलो म्हणून सांगला, बेगीन करतलो म्हणून सांगला तपास। आनी जवळ जवळ 1 कोटीच्या भितर हे सगळी प्रॉपर्टी जळोवन खाक जाल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर।